रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इथिओपियाचो राय तिर्हाक आपणा विरोध झुजाक देवला म्हूण असिरियाच्या रायाक खबर मेळ्ळी. ताणे परत हेजेकियाशी दूतांक धाडले म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा, जेरुसलेम असिरियाच्या हातांत पडचे ना म्हूण सांगून तूं पातयेताय तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायानी हेर सगळ्या देशांक कितें केला म्हूण तुवें आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो तर कोण तुका निवारूंक शकत. हेजेकियान दूतांच्या हातांतले पत्र घेवन ते वाचले. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाच्यो केबडायो करूंक सेन्नीकेरेबान दूतांक धाडून सांगली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशाचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यांत. तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय. बगार मनशांच्या हातांनी केल्ल्यो रुखाड्याच्यो आनी फातरांच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळी राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेवं. तेन्ना आमोजाच्या पुता इजायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयलें उतर हें: तुजो तिरस्कार करता, तुज्यो केबडायो करता सियोनाची आंवकार धूव. तुजे फाटल्यान तकली दोलयता जेरुसलेमाची धूव. कित्याक जेरुसलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वाचून उरलेलो लोक दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हें करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर असिरियाच्या राया विशांत: तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना, ताचेर भान सोडचो ना, ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो फाटीं वेतलो, शहरांत तो भितर सरचो ना, म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलों आनी तें निवारतलों. ते राती सर्वेस्पराच्या दूतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेन्नेकेरीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटीं गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचे उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. ताचो पवित्र पर्वत उंच आनी सुंदर, सगळ्या संवसाराचो आनंद. सियोन पर्वत पयसले उत्तरेंत वर्त्या रायाचे शहर. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. देवान सियोनाच्या राजभवनांनी आपुणच घट खोटे म्हूण दाखोवन दिलें. पळया, राय एकठांय जाले, सांगाता मेळून ते मुखार सरले. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. जशें तुझे नाव देवा, तशें तुजी स्तुती पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावल्या. तुज्या उजव्या हातांत बरोवन आसा नीत. तुज्या न्याय निर्णयांक लागून सियोन पर्वत संतोसता, जुदाच्यो धुवो आनंद भोगतात. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पवित्र म्हूण लेखतात ते काडन सुन्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांया पांदा ती मस्तितीत आनी फाटीं परतून तुमकां पापसितीत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा.
होस्सो सार नियमशास्त्र सो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवोटो रुंद. तो म्हारग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवोटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देवाचे उतर हे वाकान्ने तुका क्रिस्ता.